उच्च न्यायालयान घरा कायदेशीर करपा विशीं दिल्ल्या निवाड्याचेर काशीनाथ शेटये कितें सांगता ते ऐकात. स्वताचो जागो घे आनी तूं सगळें कर. वी हॅव नॉट स्टॉपिंग यू. तातूंत तशें प्रोविजन्स आसा. पूण हे दुसऱ्याच्या जागान किंवा कोणाच्या भाडकाराच्या जाग्यान किंवा आनी कोणाच्या जाग्यान जर तूं तें करता जाल्यार इट इज रॉंग बी अशें. म्हणजे गव्हर्मेंट लँडान किंवा एनक्रोच लँडान दॅट यू कॅनॉट. सो ह्याचो डिसिजन इफेक्ट करतले हेका. हे फूल इफेक्ट करतले. हे डिसिजन सगळ्याक इफेक्ट करतले टील इट इज क्वेश्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. इफ इट इज नॉट चॅलेंज इन सुप्रीम कोर्ट इट स्टँड्स. सो तुमची केस आसा पळय न्ही तेका इफेक्ट करतले. हे म्हजे 2016तल्यान ह्याच बाबतीन हें आसा की ते कमर्शियल करपाक मेळना पळय. आज पळय डिसिजन तेच हांव म्हणटा. हांव तें तशें चॅलेंज करना. म्हणजे तो एक्टूच हांवें चॅलेंज केला. एक्ट ह्याच लागून चॅलेंज केला. सो आतां जी म्हाज्या घरा अंडर लोकांक जी थोडे कडेन सो म्हाज्या घरानूच हें आसा न्ही भितर. इट इन्क्लूड्स दीस रोका एक्ट. सो आतां सनद बीन दिले ती लोकांक जे लोकांक सरकारान म्हणलें पळय लिगलायज जाली घरां आतां आनी इट वील बी सब्जेक्ट टू माय पेटिशन न्ही. हांव पेटिशन जिखलो जाल्यार तांचे सगळे सनद बिनद वतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.